नमस्कारू तुमगेल्या मोगाचे यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड चॅनलांतू GSB समाचार हर एक आयतारा सकाळ 8:30 त्या वाराचे सुद्दी घेऊन हांव तुमगेल मुखारी आयला. ह्या वाराचे सुद्दीचे सुरवेक आमी पळोवया आध्यात्मिक चिंतक कर्नल अशोक खिणी हांगेल्या मार्गदर्शनांतू नावादीक सिनेमाटोग्राफर आनंद मॅथ्यू हांणी बरयलेल्या इन क्वेस्ट ऑफ गुरु म्हणजे एक आध्यात्मिक पुस्तक महाराष्ट्राचे मुंबईन तशा राजभवनांतू गव्हर्नर हांणी बिडगडे केला. केरळांतू जन्म घेवन कर्नाटकांतू विद्याभ्यास करून देहलींतू वास जावन अशे श्री कर्नल अशोक खिणी हांगेल्या मार्गदर्शनांतू आनंद मॅथ्यू हांणी बरयलेले इन क्वेस्ट ऑफ गुरु पुस्तक महाराष्ट्राचे मुंबईंतू राजभवनांतू महाराष्ट्रा गव्हर्नर हांणी रिलीज केले. ह्या बिडगडे कार्यक्रमांतू कर्नल अशोक खिणी मलगड सेनाधिकारी आणि मस्त जन गण्य लोकय उपस्थित आशिल्ले. सनातना धर्मा वैरी मॅथ्यू हांणी बरयलेले हें पुस्तक आमगेल्या युव जनांगाक एक मार्गदर्शक जावन तशीच आमकां अंतू मस्त सकड शिकू मेळच्या पुरो म्हणजे एक आशा भावने सकडाल मनांतूय आयले. बंडीपुरा हेरिटेज रिसॉर्ट हें नांव तुमकां आयकतना हें खंय आसा मागीर हें कसलें म्हणजे एक अंदाज जावन आसा पुरो. ह्याची डिसेंबर 23 हाजें उद्घाटनय जाल्लें. हाजे विचार एक कंप्लीट रिपोर्ट आतां तुमगेल मुखारी. कामत विलेज रिसॉर्ट्स मायास आनी किंग्स कोर्ट बाय मायास हांगेल्या बंडीपुरा हेरिटेज विलेज रिसॉर्ट ಚಾಮರಾಜನಗರ जिल्ह्यांतू ओपन जाला. गुंडूपेटे तालुकांतू कन्नेगाला विलेजांतू हे वैनाड रोडांतू तुमकां पळोवचा मेळटा. हे रिसॉर्टांतू पी वासदेव कामत हांणी प्रवीण कुमार अत्तावर हांणी चंद रितीरी जनाक अनुकूल केल्लो तसले एक विचारू तुमकां हांगा पळोवेत. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮತ್ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿचे सेकंड वेंचर मैसूर डिविजन अंतू फर्स्ट वेंचर आम्ही मायास किंग्स कोर्ट म्हणून हांगा JLB रोडार मैसूर अंतू सक्सेसफुली चालत लास्ट 2 वर्स लागून चालत आसाची तुमगेले सपोर्ट आमकां भरपूर मेळता आसा. तशीच आमगे सेकंड वेंचर हांगा बंडीपुरात आमी ओपन केल्लो आसा कामत विलेज रिसॉर्ट्स म्हणून. अंत भितर हांगा स्टे आसा प्लस हांगा भोंवची करची पुरो तुमकां सफारी पुरो वेवस्था केल्लो आसा. हांगा आमगेले रिसॉर्ट एदराक गोपाल स्वामी बेट्ट आसा हिमत गोपाल स्वामी म्हणून तुमी लायक जावन आशिल्ले बारीक पळोवचो आसता जाल्यार एक जागो आनी अनेक सायडीन फॉरेस्ट आसा. तुमकां फॉरेस्ट सफारी तुमकां चडोवं पुरो लायक प्राणी पुरो पळोवचा पुरो मेळटा. तशीच आमगे रिसॉर्टा भितर स्विमींग पूल आसा खेळच्या पुराणाचे वेवस्था आसा आनी लायक टायमपास रिलॅक्सिंग जावचे जाल्यार वेवस्था आसा. आनी वेज सेपरेट आसा नॉन वेज सेपरेट आसा. वेज आमगेले कामत उडपी कॅफे म्हणून सेपरेट आसा. नॉन वेज कुडला फिशलँड म्हणून एक सेपरेट केल्लें आसा हॉटेल. तुमी पुरो हांगा येवन घेवन लायक एन्जॉय करता म्हणून विनंती करता. वैदिक परंपरेंतू विशिष्ट जावन अशे यादुपत्य न्यायसुधा विशारदा म्हणजे एक हॉड पदवी
प्राप्त करून घेतिले आमगेल समाजाचे पंडित राघवेंद्र आचार्य हांकां परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन कोंचाडी मोक्कामांत आसतना सन्मान केले. बेंगळूरचे उत्तरादी मठांतू जाल्ले विशेष कार्यक्रमांतू यादुपत्य सहित न्यायसुधा विशारदा म्हणचे बिरुद प्राप्त करून 98% मार्क घेवन हॉड रितीरी साधन केलें तसले पंडित राघवेंद्र आचार्य हांकां GSB समाजा तर्फेन काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन सन्मान केले. यादुपत्य ग्रंथ परीक्षेंतू 25 जणांनी समग्र परीक्षे बरयलेली तांतू 10 जणांनी 90% एबव मार्क काणू विशारदा म्हणलेले एक बिरुद मेळ्ळेलें जाल्यार आमगेले पंडित राघवेंद्र आचार्य हांकां सुदीन तीर्थ स्वामील अनुग्रहांनी तशीच संयमेंद्र तीर्थ स्वामील आशिर्वादांनी 98% अंक मेळ्ळून न्यायसुधा विशारदा म्हणलेले एक बिरुद प्रदान जाल्लेलें आसा. अंतू 4 कमेंट्री येता. तशीच 12 वॉल्यूम येता. 6000 पेजस येताची. पैरी उत्तरादी मठा श्री सत्यात्म तीर्थ स्वाम्याने जयतीर्थ विद्यापीठ बेंगळूर हांगा ते बिरुद प्रदान केलेलें आसा. हें संपूर्ण व्यासंग करता जाल्यार तांणी 5 तोल्यान 6 वर्स घेतिल्लें आसा. हाका सगळ्यांक कारण कसं म्हळ्यार आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले आशिर्वाद म्हूण सांगूक इच्छपवता. हांव 12-13 वर्सां चेडो आशिल्लो. स्वाम्याल सेवा मिगेल हातान कसं घोडचें म्हळ्यार तुमी आलोचना करा. 12-13 वर्सां चेडोन कसलें करूं जायना जाल्यार स्वाम्याल कारुण्य आशिल्लें. स्वाम्याल एक वात्सल्य आशिल्लें. ताजेनाची कसकी एक उद्धार जाला. 1-2 उत्तर आज उलयता वय जाल्यार ते स्वाम्याल वात्सल्याचे. परमात्मान कृष्णान यादव कृष्णू म्हणून सांगता ताका. तर यादव कृष्णान गीत संगील दिवसू धर्म अधर्म कसलो मला रे धर्मा अधर्माक युद्ध प्रारंभ जालो दिवस समज सांगिल्यार एकडे पांडव एकडे कौरव प्रारंभ जालो दिवस. देव धर्मा ಒಟ್ಟು म्हणून दाखवून दिलो दिवस. एक उदाहरण आहे. बापसूय पुतूय करून नमस्कार गेलो. स्वामी नरसिंहाचार्यान सांगिना ह्यो संस्कृत शिकता स्वामी. सरळ संस्कृत म्हणच्यान उडगा आसलो आमकां किन नामोद्भव हा खंय स्वाम्यान एक शब्द अक्क मन आवचे न्ही कळवे. स्वाम्यानी तिका मला व्याकरण मिक्स करून निमगेले शब्द मन आवचे न्ही आवलेचे. हां भवत हा नाम किम तो सांगिले. वರ್ತುಗೆ संस्कृताची सरळ आसा जाल्यार जात नव्हे. तशी मला थंयच पेर जाल्यार सुदांत जावन येयलो थंयच आमकां मेडांतूच उडगा समका. कारण कितें आमगेल्या समाजांत एक न्हय आनीक मस्त जमचे तशें आमकां वेदांत मात्र न्हय ज्योतिष की व्याकरण की न्याय की निरुक्त कोणेय ना त्याची मीमांसा की पूर्व मीमांसा इद्या संस्थानाची नाजाल्यार समाजाची व्हड ब्राह्मण समाजा आसती ती आमी सरस्वती सेवा करचें. ती भारती सेवा करचें संस्कृताची. समज भारती म्हळ्यार सरस्वती तिगेल सेवा करचें कळ्ळें. तशें व्हड एक दिवस इत्या गीता जयंती दिवस आमगेल्या समाजान जाल्यार आनी के जाल्यार असलेच विद्वांस सृश्टीजान आमगेल्या समाजाचे मुखारचे इत्या फुडें आमगेल्या समाजान देखून दुसरो वता न्ही. आज आनी के जाल्यार आमगेल्या समाजान तसलेच जावन आमगेल्या समाजाक गौरव वृद्धी जमचे तशी व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान महालसा नारायणीन अनुग्रह कोरका मात्र न्हय आनीक आमगेल्या समाजाक देवू धर्म म्हूण प्रितीन चलचे तशी देवान भक्ती श्रद्धा विश्वास दिवन आनी मात्र न्हय
आनी के जाल्यार आज ते चेल्ल्यान जाल्ल्या म्हूण न्ही प्रारंभ जाल्या आनी के जाल्यार शिकचे जाम तागेलें जीवन जाल्यार चांग रुपार चलचें तशी देवान अनुग्रह करता म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून मुखार जाल्यार तुमकां जाल्यार एक संस्कृतान व्हड विद्वांस न्हय संस्कृत शिक्का म्हूण एक प्रीती आमची तशी व्हड संस्कृत न्हय सरळ संस्कृत जाल्यार शिकच्या तशी प्रेरणा देव दिवो चांग मन दिवो तसो न्हय आनी तूं आमगेल्या संस्कृताची सेवा करची तशी संस्कृत भारती म्हळ्यार संस्कृताची सेवा करची तशी भाग्य देवान दिवचें तशें अनुग्रह करता म्हूण देवाल प्रार्थना करून म्हळ्यार बेतात. कर्नाटकाच्या मुल्की श्री वळलंके ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानांतू प्रतिष्ठा पुन्नव मस्त संभ्रमानी जाल्ले. त्या दिवसू आमगेले परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य करकमलान देवाक अभिषेक जाल्ले. मागीर आनी विशेष कार्यक्रमाचे एक सुंदर दृश्य आतां पळोवन येवया. GSB समाजाचे एक व्हड दिवस म्हळ्यार त्या मुल्की वळलंके श्री ವೆಂಕಟರಮಣ देवस्थानाचे प्रतिष्ठा पुन्नव. थंय आंगवणे रुपेरी हजार गटले सियाळ देवाक समर्पण जाता. ताजें एक दृश्य आतां आमी पळयत आसाची. त्या दिवसू सकाळी श्री अतुल कुडवा हांगेल्या घरा लागून नजर काणीक देवस्थानाक आयले. तशीच परमपूज्य काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य करकमलांनी देवाक पंचामृत अभिषेक जाल्ले. संजे कनकाभिषेक जाल्ले. तशीच सहस्र संख्येरी भक्त वर्ग त्या कार्यक्रमांतू सकाळ लगून रात्री ताई भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जाल्लीची. श्रद्धा प्रभू हांगेले नवे ग्लूमिंग स्टुडिओ ग्लॅम बाय श्रद्धा अश्विन उद्घाटन जाला. मंगळूरच्या कोडियाल बैल हांगा विशाल नर्सिंग होम लागीं शिवनिवास अपार्टमेंटाच्या ग्राउंड फ्लोरारी
श्रद्धा प्रभू हांगेल्या ग्लॅम बाय श्रद्धा अश्विन ग्लूमिंग स्टुडिओ उद्घाटन जालें. हांगा मेकअप, हेअरस्टाईल, मेहंदी, नेल आर्ट तशीच पर्सनल ग्लूमिंग हे विशेष जावन सवलतू आसा. तांतू भाग घेतिल्या जनाला उत्साह मागीर तेय जनान कसं म्हणल्या आणि श्रद्धा प्रभू हांगेली एक खुशी आतां ऐकूया. Wishing everyone a very happy new year. May this 2024 bring lot of happiness, success and peace in each one's life. It is my privilege and honor to be here to inaugurate as a chief guest with the Sudha Shetty. It is actually a privilege. About Shraddha, I've heard a lot about her. She's doing a tremendous job in her field, in her industry. She has been recognized as one of the fine artists in this industry, and congratulations on that. So about makeup, first of all, we are inaugurating this makeup studio. We have to recognize her dedication and her passion to open this makeup studio, which is actually not a small thing. And there are many misinterpretation of makeup. They say that makeup is something, why a lady has to apply makeup. Every woman is beautiful without makeup, but with makeup they are more confident, powerful and beautiful. So makeup plays an important role also. So on this I congratulate Shraddha, her team, her family. All the best. May this studio reach greater heights. Thank you so much. नमस्कार पुरा जनके. ॲक्च्युली हांव पुरा जनके गोत्तशें पुरो म्हणलें बट हांव ह्या सान मट्टान एक स्टुडिओ केला. पुरा जनान फुडें सपोर्ट केला आनी मुखारय सपोर्ट करता म्हणून हांव मागून घेता पुरा जना लागीं. पुरा जनाके धन्यवाद. इतली म्हाका मुखार इतलें नांव करच्या कारण पुरा जन समाज बांधवालेची सपोर्ट आनी मिगेल घरकड्या मिगेल मावाल्या मिगेल्या बाबणाल्या सपोर्ट नातल्यार हांव कसंनी करूं जायनाशिल्लें. तशी पूरा जनके धन्यवाद. About my mom, like she has struggled a lot from past many years. Actually, like from when I was a kid, I've seen her struggling a lot, and it feels so nice. Like she has made such a big studio, and she has put a lot of hard work, and I wish she like reaches to great heights. साधना ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಗಿಲ ಮಧುರ ಕೊಂಕಣಿ 2024 या जनवरी 7 तारखेक मंगळूरच्या केनरा हायस्कुलांतू जावचे आसा. त्या विचारांतू साधना ಬಳगाचे स्थापकाध्यक्ष प्रकाश शेणे हांणी चर्चे माहिती दिला. नमस्कार. हांव प्रकाश शेणे, साधना ಬಳगाचो स्थापकाध्यक्ष. 2024 म्हळ्यार नेक्स्ट इयरांत जनवरी 7 तारखेक कॅनराचे सुधींद्र हॉलांत मधुर कोंकणी म्हणून एक उत्सव चलता. त्या उत्सवांत 2 नमुन्याचे स्पर्धा आसा. एक संगीत स्पर्धा आनी एक नृत्य स्पर्धा. संगीत स्पर्धेंत विंगड विंगड गांवांत वचून नातल्यार वैयक्तीक जावन 10 जनां टीम आमी अपेक्षा करताची. म्हटल्यार एक टिमांत
मिनिमम 6 जणांना आसता. खंयचेय हाका प्रवेश शुल्क ना. विन जाल्यार तांकां कॅश प्रायजाचें अमावंट आसा. ते डान्साक 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 अशे पळय आसा. संगीताक 8,000, 6,000, 4,000 अशे पळय आसा. प्रोत्साहक भोवमानय आसा. संगीत स्पर्धेंत एक 2 विचार तातूंत 2 विभाग आसा. एक SSLCचे सकतचे ज्युनियर विभाग, SSLC वयली सिनियर विभाग म्हणून आमी केला. तातूंत संगीतांत एक भजन म्हणटाना ती खंयचेय भाशेर आसलेली तंत्र ना. फॉर एग्जाम्पल कन्नड, कोंकणी, मराठी, हिंदी खंयचेय भाशेर आसत जाल्यार अनेक ताजी ओटोवची आमी 4-4 मिनटाचे 2 स्लॉट दिताची एक टिमाक. ते ओटोवची एक भजन म्हणची इमिडिएट अनेक कोंकणी भावगीत तुम्ही रचन केल्यान जाता. नातल्यार तुम्ही कोणी कोंकणी कवित्रीन बरयलेलें कवीन बरयलेलें तुम्ही पद्य ते कंपोज करून सांगल्यार आमकां भारी संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार हे कॉम्पिटिशना उद्देश कोंकणी भाशा अभिवृद्धी खातीर आनी कोंकणीच्या साहित्या खातीर आमी एक प्रोत्साहन दिता. नृत्य विभागांतूय 2 सेक्शन आसा. एक बिलो SSLC ज्युनियर, SSLC वयले सिनियर. तातूंत सब्जेक्ट कशें म्हळ्यार कसनी वल्गारिटी नातिलें डान्स, कॉस्ट्यूम आनी लिरिक्सांत. विशय तातूंत सब्जेक्ट कशें म्हळ्यार डान्सांत कंटेम्पररी डान्स, लायट डान्स, फोक डान्स ऑर एनी लायट क्लासिकल डान्स आमी करयत. हातूंत 10 जणांक अवकाश आसा. मिनिमम एक टिमांतूं 6 जणां आसता. ह्या म्हयन्याच्या डिसेंबर 31 तुमकां आमगेर एप्लिकेशन फॉर्म पिटोवच्याक लास्ट डेट जावन आसा. म्हगेलो फोन नंबर 9449588808. पासवर्ड घास दवरयाची 9449588808. हाका तुमी कॉल केल्यार हांव तुमकां QR कोड नातल्यार ताजी माहितीचे एक PDF फायल पठयता. तातूंत पुराय स्पर्धेचे विवर आसा. नमस्कार. मंगळूरच्या डोंगरकेरी लागींच्या चुरिया कट्ट्यांतू श्री दत्तात्रेय जयंती मस्त संभ्रमारी जाल्ल्या ताजे विचारू एक दृश्य आतां तुमगेल मुखारी. डिसेंबर 26 श्री दत्तात्रेय जयंती दिवसू सानिध्य हवन, पंचामृत अभिषेक, शतकलाशाभिषेक, अन्न संतर्पणे, देवाला पल्लंकी पेटे उत्सव, देवाला पाळ्यांतू घालची उत्सव, वसंत पूजा, अष्टावधान सेवा. तशीच डिसेंबर 21 रंगपूजे, डिसेंबर 22 दुर्गा नमस्कार आणि डिसेंबर 27 देवाला अवभ्रत उत्सव जाल्ले. डिसेंबर 26 सानिध्य हवन जाल्लें आनी ह्याची देवस्थानांतू फुडल्या जुलायक गुरुपूर्णिमा दिवसू श्री कलावती कल्याण मंटपै लोकार्पण. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ, ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ, ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ. गुरुदेव दत्त म्हणाले एक हांगा दत्ताकट्ट्या म्हणटाची मंगळूर शहरांत आसा. पुराजानाके सादारण ह्या स्थळाचे सक्कड विशय असकिना कळता. ह्या स्थळांत श्रीनिवास चुरिया सपरिवार तांगेले कुटुंब रमानंद चुरिया आनी सक्कड असकिना देवता आराधन की देवालकी आराधन कोण येईल एक स्थळ पुढे घरा भितर येशील ते मुखारसून असकिना जीर्णोद्धार जावन घेवन भव्य जावन एक मंदिर निर्माण जाल्लें. ते निर्माण जावन दत्तरी मस्त हांगा अभिवृद्धी कार्य सर्व असकिना त्या देवान चलासून दिलेलें. औदुंबर क्षेत्र त्या मूलस्थानांतू वर्सा एक पंता त्या देवान असकिना येवन बेसून घेवन हांगा जावची एक विशेष पूजा.
तुम्ही मंगळूरच्या कॅनरा हायस्कुलांतू महात्मा गांधी म्युझियम पळोवन आसा पुरोची. त्या म्युझियम आतां नवनिर्माण जावन आमगेल्या मुखारी आसा. बँकिंग आनी शिक्षण तज्ञ श्री अम्मेंबळ सुब्राय पै तांगेल्या सप्पन जावन आशिल्ल्या एक चंद म्युझियम फुडल्या डिसेंबर 24 आयतारा सकाळीं लोकार्पण जालें. ताज एक दृश्य आनी तांतूं भाग घेतिल्ले आनी तें लोकार्पण केलेल्या मालगड जनाल्या अभिप्राय कसल्या म्हणून आयकून येवया. We are very much in the threshold of the Canara Museum, which was originally named Canara High School Museum. Way back in 1919, this was started. And after that, so many artifacts, collections came, and a point was reached where the space was quite inadequate to exhibit or see around or whatever, store. And later, the students who were the beneficiaries or the benefactors of the museum, as well as the teachers, the masters, they found that this inadequacy of the space has to be resolved. And then everybody came forward to collect funds and construct a dedicated structure, building for the museum as well as the library. So that is the building we are standing on. And this building was named as Amembal Subravapai Memorial Hall, and it was started construction on
in 1934. Within a year and a half, the construction was completed with the help of the student community, the teaching academic community, as well as the then management. And within 1.5 years, when the building was completed, Lord Erskine was invited to inaugurate the structure, the hall. And when he came, he was really amazed because he never expected a high school to have this much of collections in a museum, and also the library. Those days, the library had his ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಕೃತೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲ 75th ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆच्या कोटेश्वर ಅಂತಶ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಂತೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಮಸ್ಕಾರ धार्मिक विधिविधान चल्ले तंतु मस्त जनांना भाग्यवनु देवाला सेव करून अनुग्रह प्राप्त केले ताजे एक दृश्य आता आमगेल मुखारी. सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर. ತಂಗಿ ಲೇಖ वृंदावनस्तुदाम 75 वर्ष संदर्भाली स्वामी आमके एक उपदेश केला कथन की मिळाली एक दशम स्कंदाचे नमस्कारो तुम्ही देवस्थानात पोरकार आहे म्हणून स्वाम्यान आमकां एक कॅम्प आमकां अनुग्रह केले. दशम स्कंदात नमस्कार मिळाली तातूंत सादारण 3900 चिल्लर श्लोक येता ती प्रति एक श्लोक सांगून त्या श्लोक संदर्भाली सादारण एक 50 to 100 लोकांना राबवून त्या श्लोकाक नमस्कार घालता सारे व्हड एक भाग्य म्हळ्यार प्रति एक हंतू आमी हवन इत्यादी सगळें करता जी थंय भटमामान बसून तें सगळें करचें जाल्यार हंतू प्रति एक समाज बांधवान म्हळ्यार शिष्य वर्गान राबून तांगेल देहदंडन करून तांणी ते सेवेंत भाग घेवचें एक व्हड एक अवकाश आसता म्हण ते दृश्टीन करतना स्वाम्यान आमकां आद्य केली आमी ते प्रितीरी आमी ते करचें मुखार शेणीची.
मंगळूरच्या प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थे त्या कॅनरा हाजे ग्लोबल अलुमनी मीट डिसेंबर 23 आणि 24 जाल्ले. तांतू कॅनरा बँक आनी आधार दिलेल्या कॅनरा एक्सपो हाजे उद्घाटन मंगळूरच्या कॅनरा बँकाच्या वृत्त कचेरीचे जनरल मॅनेजर श्री सुधाकर कोट्टारी यांनी उद्घाटन करून शुभ संदेश दिले. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಕಲಿತು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆಂಬಾಲ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಅವರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. तुम्ही इतली वेळ पळयलीची GSB समाचार. तुमकांय तुमगेल्या गांवांतू GSB समाजाक पावत तसल्या खंयचे सुद्दी आस म्हूण जाल्यार ताजे दृश्य ना फोटोस कंटेंटा ओटूची आमगेल्या ह्या फोन नंबराक ना ईमेल आयडीक पेटोवेत. आमी मुखारच्या आयतारा त्या सुद्दी घेताची आनी घेवन जनाक पावत तसल प्रयत्न करताची. तुम्ही इतली वेळ पळयलीची GSB समाचार. मुखारच्या आयतारा सकाळ 8:30 अपास मेळ्या सगळ्यांकय देवाल्या स्वाम्याले आशीर्वाद अनुग्रह नित्य निरंतर आसो म्हणून सांगताची. नमस्कारू. देव बरें करो.